Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 11 verse 17 to 34, Paul confronts a crisis. The Lord's Supper had become a place of division, not devotion. The rich ignored the poor. The sacred became casual. But Paul reminds us, this table is about Jesus, His body, His blood, His return. Let us come to it with reverence. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवेस्पर 11 पोळी 17 ते 30 आनी 4. सोम्याचें जेवण. अजून तुमकां शिकोवण दिवची आसा. तुमच्या जोमाती विशीं म्हज्यान तुमकां वाखाणूंक जायना, कित्याक त्यो तुमकां बरें करचे बदलेक तुमकां अदीक वायट करतात. पयले सुवातेर तुमची सोबा भरता तेन्ना तुमचे मदें फुटी आसात म्हूण हांवें आयकलां, आनी हें ओगळें उणें खरेंशें म्हाका दिसता. खरें म्हणल्यार तुमचे मदें कोण विश्वास फावो आसलोलीं तीं वळखून घेवचे खातीर तुमचे मदें फुटी आसल्यार बरें. तुमची सोबा भरता तेन्ना तुमी करतात तें सोमयाचें रात जेवण न्हय, कित्याक तुमी जेवंक लागतात तेन्ना एक एकलो दुसऱ्यांक रावोन आसतना आपआपलें जेवण जेवून काडटा. हे पोरी कोण कोण उपाशी उरतात आनी कोण कोण बेबदीन जातात. जेवंक आनी पिवंक तुमची खाशा घरां नात तुमकां, ओ देवाचे सोबेची बेपरवा करतात तुमी आनी कांयच ना तांकां लॉजेक घालूंक सोदतात. हांव तुमकां कितें म्हूण सांगू? शाबासकी दिवं? हे विशीं म्हज्यान तुमकां शाबासकी दिवंक जायना. सोम्या कडली जी हांवें शिकोवण घेतल्या तीच हांवें तुमकां दिल्या. सोमी जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी हांतलें पियेतात तितलेय पावटी म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी पर्यान ताचें मरण तुमी पोरगोट करतात. म्हणटोच जी कोण फावो ना ते भाशेन हो उंडो खातात आनी सोमयाच्या पात्रांतलें पियेतात तीं सोमयाचे कुडीचे आनी रोगताचेर आड गुन्यांव करतात. देखून जण एकल्यान पयलीं आपली चवकशी करची आनी उपरांत हो उंडो खावचो आनी ह्या पात्रांतलें पियेवचें. कित्याक जी कोण ही सोमयाची कूड म्हूण वळखून घेनासतना खातात आनी पियेतात तीं आपलेंच खास्तीचें फर्मण खातात आनी पियेतात. ह्या पासत तुमचे मदें जायतीं जाणां पिडेवंत आनी ओसोक्त जाल्लीं आसात आनी सोबार जाणां मरून गेल्यांत. आमी पयलीं आमचीच चवकशी केल्ली जाल्यार आमचेर खास्तीचें फर्मण पडचें नासलें. पूण संवसारा बराबर आमचेर खास्तीचें फर्मण पडोना जावंक सोमी आमकां नीट मार्गार हाडचे खातीर आमकां शिस्तीची कसली कसली शिक्षा दिता. म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो, तुमी जेवणाक एकठांय जातात तेन्ना एकामेकाक रावात. कोणाकूय भूक लागता जाल्यार तांणी आपल्या घरा जेवून येवचें. तेन्ना
तुमची जमात तुमचेर खास्तीचें फॉर्मोण हाडची ना. उरलेल्या प्रस्ना विशीं हांव येतलों तेन्ना गरजेचे नेम दितलों. The Lord's Supper is not a meal to satisfy hunger. It is a moment to remember the Savior. Paul says, on the night he was betrayed, he took bread and gave thanks. He gave it to us as a symbol, his body broken, his blood poured out. But in Corinth, some came drunk, others ignored the hungry. Paul says, examine yourselves, because when we eat this bread and drink this cup, we proclaim his death until he comes. So we must come with humility, unity, and awe. This is not just a tradition, it's a testimony. Let us pray. Lord Jesus, we remember you. We thank you for your body broken for us, your blood poured out in mercy. Forgive us for every time we come to your table casually or carelessly. Make us one as you prayed, and help us to proclaim your death until you return in glory. Amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.